वी आर कॉन्ट्रिब्युटींग टू जीएसटी आमी इन्कम टॅक्स दिता आनी आमकांच जर प्रोटेक्शन मेळना हांव तुमकां एकूच विचारपाक पळयता सर की म्हाका एक सांगात वॉट इज द मिस्टेक ऑफ मिस्टर सागर नायक नाही हांव तुमचो गव्हर्नर न्ही आय एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन जो मनीस आपल्या घरान येता आनी ताका जर पुलीस प्रोटेक्शन दिवपाक शकना हाजे करून आनी वायट कितें जावपाक शकता. आमच्या हातून सेल्स लायनी भितर न्ही जिओ टॅगिंग म्हूण आसता. जिओ टॅगिंग म्हणजे कितें आसता तो एकदा तो सेल्समॅन भायर सरलो न्ही तो टॅग जाता तो एस्केप करपाचें. तशें जिओ टॅगिंग जे पेट्रोलिंग आसता पळय चार समज एक गाडी वता जाल्यार तांकां जिओ टॅगिंग मोबायल दिवपाचें. ताका न्हिदपा मेळपाना 15 मिनटान तांणी सेल्फी घालपाची अपलोड करपाचें आनी जी गस्त लायता ताणें व्हडली बॅटरी मारून सगळ्याक टॉर्चिंग एवरी 5 मिनिट्सान 10 मिनिट्सान चलोवपाकूच जाय. हें समज जायत आनी एवरी कॉर्नर तो परतून अर्द वरा भितर परतून थंय पावत जाल्यार मागीर रावूं शकता. हातून भितर लुफूच आसतले म्हणून कित्याक एकटो समज गाडी चलयता आनी 3 जाण आमी न्हिदयारे म्हणले मागीर एक वरां आपूण करतात एक वर खूब आसा बाळाचें समज 5 बरें 6 बरें गेलें हातून न्हिदपाक टायम मेळटा. ह्या हातून न्हिदपाक मेळचें ना. हातून दे हॅव टू गिव देअर सेल्फी एवरी 15 मिनिट्स अर्द वर धरा हातून ताका न्हिदपाक मेळचें ना. हे समज इम्प्लिमेंटेशन जशी आमी सेल्स लायनी करता तशें समज हांगा लायलें कोण न्हिदपाक पावपाना तांकां इन्सेंटीव बेज दिवपाची कितें तरी तांकां रिलीफ ऑफ तांची हेल्थ समज दवरपा बरी दवरपा जाय तांकां एक 2 hours 3 hours रिलीफ दिवपाची आनी हाजेर तांची गव्हर्मेंटान न्ही हे सजेशन समज पावत अख्ख्या इंडियाक म्हाका दिसता 70 ते 80% हे नाकामी जो न्हिदता जो झाडां पावना रावता कोण म्हणटा हाजे पुला पर गाडयेन न्हिदतात हे सगळें बंद जातलें. हे डिसिजन समज तुमी ऑल इंडिया लायत हातूंत क्रायम खूब कमी जातलें. We have feeling vulnerable as businessmen that we are being targeted. We are the soft targets. All of the people know that these businessmen are there. They will have something. That we are thinking that we are being targeted now, and this is not a good situation at all. We will have to think. It is not a situation where we, like in Bihar, people are walking around with their own private security personnel. We cannot reach to that stage. This has to be stopped now only. Solutions have to be found. Government has to see that we are protected properly. We are taking a very strong stand that we cannot tolerate. We have already last time with that, as he was talking about Carvalho, we have gone up to the chief minister to ask him what is happening, and then the action was taken. Now that incidents have stopped. Otherwise, he has looted about 3 or 4 of our distributed vehicles. Agustin Carvalho. स्टेट वाइज एजुकेशन भी करता है सपोज के रिजल्ट येना जाल्यार We will take it. We can go forward for that also. Our members have come from all over. Margao, Ponda, Vasco, Panjim. They've come from all over. This is not only from people from Vasco. Our members are all over the state. All zones. जे असोसिएशन आसा ऑल गोवा FMCG एंड टेलिकॉम डिस्ट्रिब्युटर्स असोसिएशन्स हांव जनरल सेक्रेटरी आनी आमी हांगा आयले कित्याक आमचो एक मेंबर फ्रॉम वास्को मिस्टर सागर नायक ओके हांच्या घराचो जेन्ना घरा कडेन न्हिदिल्लो तेन्ना 8 डेकॉइट्स ताच्या घरा आयले आनी तांणी ताका मारलो आनी ताजी फूल हें ऑर्नामेंट्स बी ते घेवन गेले आनी आमी पुलीस स्टेशनाचेर आयिल्ले आमचे PI सराक मेळपा खातीर टू अंडरस्टँड की हो इन्सिडेंट जो जालो ओके हो प्रिवेंट करपा जातलो आशिल्लो काय म्हणून आनी आमकां दिसता म्हणजे आमी तांकां तें रिप्रेझेंटेशन दिलां तातूंत म्हाका दिसता की इट इज अ कंप्लीट पुलिसींग फेलियर बिकॉज मेन थिंग कितें आसा की पुलिसाचें काम हें न्ही की चोरी जातकच ताका धरपाचो. द मेन इम्पॉर्टंट थिंग इज दॅट की तुमी कशें प्रिवेंट करपाचें पुलिसींग करपाचें हाव टू प्रिवेंट द इन्सिडेंट फ्रॉम हॅपनिंग. आनी म्हाका दिसता की हांचे नायट पेट्रोलिंग कांय ना ते जे रातचे भोंवतात तांचे कांय डॉक्युमेंट्स हे कलेक्ट करना ते व्हेरिफिकेशनूय करूंक जाय. म्हणजे रातचो एक मनीस भोंवता तो कित्याक भोंवता ताजो तुमी आधार कार्ड घेयात ड्रायव्हिंग लायसन्स घेयात तो खंय गेल्लो ते विचारात ते रिकन्फर्म करात की खरेंच अशें आशिल्लें काय ना. हे सगळे जे फ्लॉज आसात ओके आनी हांवें आनी एक पळयलां की वी आर नॉट लर्निंग फ्रॉम अवर मिस्टेक्स ओके हे असलेच इन्सिडेंट्स आसा न्ही हे परत परत जायत आसा आनी आमकां आतां कंप्लिटली इनसिक्युअर दिसता. सी वी आर अ बिझनेस कम्युनिटी आमी GST आसा ते फायलिंग करतात आमी इन्कम टॅक्स दितात आनी पुलीस डिपार्टमेंट इज गेटिंग पेड from our this only it's from the public funds and actually it is their prime responsibility and duty to safeguard the interest of the citizens but that is not happening and I mean this is not a one off incident असले कितलेशेच incident झाल्या पण तातूंतल्यान लर्निंग आमकां काय मेळना
आणि दॅट इज द रिझन वी हॅड कम हियर. आणि आम्ही आता एक ताजी कॉपी जी आसा पळय ते आमचे होम मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत जे CM आसा तांकांय दितले. आमी हांगच्यान DYSP कडेन वतले आणि मागीर SP सावथाकूय दितले. बट वी वील परस्यू दीस केस टील द लॉजिकल कन्क्लुजन. तुमचे जे डिमांड्स कितें आसा की तुमी आतां जे इन्सिडेंट जालो ताका बेगींतले बेगीन तुमी कशें अरेस्ट करपाक शकता त्या लोकांक. ओके, आयडेंटिफाय करून तांकां अरेस्ट करात फर्स्ट थिंग. आणि सेकंड डिमांड इज दॅट की तुमी प्रिव्हेंटीव फुडें अशे इन्सिडेंट जावंक जायना. आणि हांगा हांव सांगपाक सोदता की सेम आमची बिझनेस कम्युनिटीन पयलीं दॅट वॉज अ रॉबरी. एक तो कार्वालो म्हणून आशिल्लो जो नोटोरियस, ही वॉज अ क्रिमिनल. आणि ताणें कितलेशेच आमचे मेंबरांक ताणें लुटले आणि वी कूड नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. ते जायत आशिल्ले. मागीर लास्टाक आमी ते सामको प्रेशर बी हाडून आमी ते कितें केलां. आणि हें तर डेकॉयटी जाली. म्हणजे हांव तुमकां एकूच विचारतां की सागर नायकची कितें मिस्टेक आशिल्ली. तो रातचो खंय भोंवतालो, तो बावडो आपल्या घरा वचून न्हिदिल्लो आणि थंय हे 8 डेकॉइट्स ते सगळे 6th फ्लोराचेर येवन ताच्या घरा येवन ताका अटॅक करतात. म्हणजे इट इज अ कंप्लीट, म्हाका दिसता, पुलिसींग फेलियर.